इलेक्शन आता ह्या वर्सा जावं शकता वा फुडल्या वर्सा फर्स्ट 3 मंथ्सान जातले. बीजेपीचेर कितलो इम्पॅक्ट जावं शकता ह्या सगळ्या गजालींचो? I personally feel BJP is coming back to power. कमिंग बॅक टू पॉवर विथ सिंपल मेजॉरिटी ऑर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? Definitely with नाजाल्यार majority. काँग्रेसचे आसता खंय न्ही येवपाक No. I'm not saying that. But definitely BJP will come to power. कम्फर्टेबली. Yes. तुम्ही म्हटलं बीजेपी हे सगळी एजिटेशन असो कितें असो बीजेपी विल कम बॅक टू पॉवर कम्फर्टेबली म्हणटा. त्या कम्फर्टेबली जे बीजेपी पावरान येतले आनी सरकार फॉर्म करतले तितून तुमी खंय आसतले? तुमी कॉन्टेस्ट करतले बीजेपीच्या तिकिटाचेर? Father, I don't know what I'm going to do. ओके But I believe I will contest the next election. ओके. खंयच्या पार्टीचेर बी तशें That I have not yet decided. बीजेपी आसतली अशी ना? BJP astole म्हणजे I definitely would stand for election. I don't think I can stand on a BJP ticket in my constituency. केन्ना चान्सूच पडोंक शकना थंय No, बीजेपी that's why I'm saying. That's why I'm saying I don't know what exactly.